आतांच आयकलेले वाचपांत आमकां पयले वाचपांत देव सांगता, देव आमकां अमकींच वस्तू पाळूंक सांगता आनी त्यो म्हणल्यार तीन तीन वस्तू त्यो आमकां पाळूंक सांगता. त्यो म्हणल्यार ताचो मोग करचो, ताच्या वायटांनी चलचें आनी ताच्योच आज्ञा पाळच्यो. हे आमकां पयलें वाचपांत मेळटा. आनी हे आमकां आयज जेजूय शिव वर्तमानांत दाखयता की ताचे खरें शिस्त जातलें जाल्यार आमकां तीन वस्तू करूंक पडटल्यो. त्यो म्हणल्यार पयलें आमकांच पयलें पाठ करचें, आपणाकूच पयलें नाकारप. दुसरें म्हणल्यार आमचें कुरीस बारप आनी तिसरें म्हणल्यार आमी ताचो पाटलाव करूंक. ह्यो तिनूय वस्तू करतल्यो जाल्यार मोगाच्या म्हयनो आमी आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान जेजूचेरच फांतयोवन चलोवंक गरजेचें. आनी हें करतलो जाल्यार आमी ताचे लागीं पयलो जायतो वेळ मागण्यांत सारूंक गरजेचो. ताचे लागीं आमी वेळ सारून ताचे लागीं संबंद गोट करूंक गरजेचो. तेन्नाच आमी हें सगळें करूंक पावतले. अशीच एक काणी आसा. एक मनीस डेजर्टांत चलत येतालो आनी ताका जायती उदकाची गरज, तान लागलोली ताका. आनी तो उदक सोदता सोदता ताका एक धाकटुलें घर दिसून येता एक डेजर्टांत. आनी त्या घरा सामकार एक हँडपंप आसता. आनी ते हँडपंप तो ट्राय करता, पूण ते हँडपंपांतल्यान उदक येना, कांयच उदक येना. तो मागीर घरांत भितर सरता आनी पळयता आनी ताका थंय एक बाटली दिसता उदकाची, तातूंत उदक आसता. आनी त्या बाटलेचेर एक नोटूय आसता. त्या नोटाचेर अशें बरयल्लें आसा की तें हँडपंप चालू करतलें जाल्यार हें आख्खें उदक तुवें त्या हँडपंपाचेर उडोवंक घालूंक गरजेचें, तें उदक येतलें जाल्यार. आनी त्या वेळार म्हज्या भावान भयणो, ह्या मनशाक जायतीं चिंतनां येतात. हें उदक हांवें तरी उडयलें हे हँडपंपाचेर आनी तें चलना जाल्यार हें आसा तें उदक वेस्ट जातलें आनी म्हाकाय पिवंक मेळचें ना आनी म्हजी तानूय भागची ना. जायते असले विचार ताच्या मनांत येतात. आनी तो मागीर बरवश्यान तें आख्खें उदक त्या हँडपंपाचेर ओतता आनी मागीर ट्राय करता. पयल्या फावटी तें कांय जायना, मागीर थोड्या वक्तान ट्राय करून करून उदक येता आनी जायतें उदक येता आनी ताका तें उदक पिवंक मेळटा. आनी हें पिल्या उपरांत ते बॉटलेचेर अशेंय बरयल्लें आसता की हे उदक पिल्या उपरांत ही बॉटल परतून भरून दवर, दुसऱ्या कोणाक येता तेन्ना त्या मनशाक दिवंक. आनी तो मनीस उदक पिवन धादोशी जाता. आनी त्या नोटाचेर आनीक एकूय हें घालता, की तें आनीक एक उतर घालता की कोण दुसरो येता ताका ट्राय इट रियली हॅपन्स म्हणून तो ही उतरां घालता. ओय मोगाच्या भावान भयणो, आमी तरी आमचें जिवीत देवाच्या हातान, देवाच्या मार्गान चलोवंक जाय जाल्यार आमी आमचें आख्खेंच जिवीत दिवंक गरजेचें. आमी आमचें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांतूच घालूंक गरजेचें. आनी आयज जेजू तेंच करूंक आमकां आपयता. पयले स्वतेर आमकांच नाकारप. जायते फावटी आमकां हें आमकां पाठ करप म्हणजे कितें, आमी आमचेच व्हडपणाक, आमचे गर्वाक, आमचे इगो आसा ताका आमी फाट करूंक आयज जेजू आपयता. तें सगळें सोडून आमकां नाकारप म्हणजे कितें, आमची पदवी न्हय पूण आमी देवाचे पदवेचेर भरवोसो दवरूंक आयज वचप आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार आमकां जेजू आमचे कुरीस घेवन चलोवंक सांगता. म्हणजे आमचे जर एक आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां खरेंच क्रिस्ताचो पाटलाव जातलो जाल्यार आमी आमचे जिवितांत कुरीस आसतलेच. आनी हे कुरीस आमी उबारूंकूच गरजेचे. आमी प्राचीन काळांत आसात आमी जेजूच्या कश्ट मरणाचेरूय आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आनी ताच्याच कश्ट मरणाचेर नियाळ करता आसतना आमचे एक गोश्टी आसात, आमचे जे हुरीस आसात ते आमी देवा जेजू बरोबर घेवन चलचें म्हूण आयचें वाचप आमकां आपयता. आनी तिसरें म्हणल्यार आमी देवाचो जेजूचो पाटलाव करूंक. आमी हें सगळें करून जेजूक पयलो जागो दिवन ताचोच पाटलाव करूंक गरजेचो. आमच्या जिवितांतल्यान आमी आनी उतरांतल्यान कुन्यांतल्यान आमी जेजूक परगटून ताचो पाटलाव करूंक गरजेचो. आयज ह्यो तीन वस्तू आमकां करूंक जेजू आपयता. आयज ह्या कृपेच्या नयनान आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करता. हो विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी थोडे ओगी रावुया
आनी फुडें येवया आयच्या दिसा केन्ना आमकां वेळ मेळटा तेन्ना जोडून ओगेपणान सारुया आनी फुडें या आमी जेजून कितें सांगलां तें करतात काय आमी आमकांच आमचेच पदवेचेर चड भर घाला वो देवाचे पदवेचेर चड भर घाला हें केलां काय वो आमी आमचे कुरीस उबारतात काय वो आमी रोखडींच बेजार जातात वो रागार जातात आनी आमी जेजू कडसरल्यान पयस गेल्यात काय हीच प्रश्न आमी आयच्या ह्या दिसाक करुया ही वाचपां आमकां हेंच ज्ञान करूंक आपयतात आनी देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां बळां शक्ती दी म्हूण हें ताचेच पावलांनी चलूंक हेंच म्हणून आमी आमच्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया